Sirach, Chapter 50. Simão महायाज्ञिक. ओनियासाचो पूत महायाज्ञिक सिमावान आपल्या जिवितान मंदिराची दुरुस्ती केली आणि पवित्र स्थान मजबूत बांदलें. दुपेत उंचायेच्या वोंवतणींची आणि मंदिराच्या उंच दिगांक ताणें बुन्याद घातली. तो राजवट चलयतना ताणें एक समदिरा सारकी उदकाची तळी खणली. परजेक विनाशांतल्यान वाटावपाच्या हुस्क्यान ताणें शाराच्या भोंवती आक्रमण आडावपा सारकें एक कोट उबारलें. पड्ड्यांतल्या देवस्थानांतलो भायर सरतना तो कितलो आनंद भरीत दिसतालो. सगलो लोक उरपंजीनी ताच्या भोंवती वेतालो, एका कुपा मदल्या फांट्यावेल्या नोकेत्रा भाशेन आनी पुनवेच्या चोंद्रिमा सारको. भोववर्त्या देवाच्या मंदिराचेर चकमकतल्या सुर्या भाशेन, चकमकीत कुपांचेर परजळटल्या धनुश बाणा सारको. वसंत ऋतूच्या काळावेल्या गुलाबा भाशेन, जोरी कडल्या लिली फुला भाशेन, गिमांच्या दिसांतल्या धुंपाच्या झाडा खांद्या भाशेन, धुंपेलांतल्या उज्या आनी धुंपा भाशेन, सगळ्या तरांच्या ठिकाणी रेवडायलोल्या एका व्हडल्या भांगाराच्या आयदोणा भाशेन, एका फळांनी भरलोल्या जैतुनाच्या झाडा भाशेन, कुपांनी झेलटोल्या पांचव्या चार सरू रुखा भाशेन. जेन्ना तो आपलें दोबाज्याचें लांब आंगलें आनी सोबीत दागिने न्हेसतालो तेन्ना तो वेदिशीं वेतालो आनी देवस्थानाचो जागो ओनोदान भोगतालो. जेन्ना स्वता आपूण उबो रावन मुखेली याज्ञिकाच्या हातांतल्यान आपले भेटवणेचो वांटो घेतालो, ताचे भाव ताचे भोंवती रावताले. तेन्ना ताका माडांनी वेदो घातलोल्या त्या पानांनी भरलोल्या देवदार रुखा भाशेन तो दिसतालो. देवाच्यो भेटवण्यो आपल्या हातांनी घेवन आपल्या सगळ्या ओनोदान आरोनाचे पूत आख्खे इस्रायलाचे सोबे मुखार उबे रावताले. आनी जेन्ना तो वेदीचेर मागणें सोंपयतालो, उदार मनान आपल्यो भेटवण्यो सरपदवेदार भोव वर्त्या देवाक भेटयतालो. तेन्ना आरोनाचे पूत बोब मारताले, आपल्यो दातूंच्यो तुरतुऱ्यो वाजोवन भोववर्त्या देवाक याद केलोल्या भाशेन व्हडलो आवाज कोत्ताले. आनी त्याच वेळार सगलो लोक सांगातान आपआपलीं मुखामोळां दोतोरेक तेंकोवन साश्टांगी पडटाले आनी आपल्या भोववर्त्या सरपदवेदाराक सगळ्यांत उंचल्या देवाक प्रार्थना कोत्ताले. आनी गावपी वाखाणणेचीं गितां गायताले आनी आख्खें मंदीर त्या गावप्यांच्या मधुर आवाजान भरलें. जशें लोकान सर्वेस्परा भोववर्त्या देवा लागीं प्रार्थना केली आनी ती सोंपसर आनी योद्न कोबार जायसर भोव दोयाळा हुजीर मागणी केली. मागीर सिमांव सोकला देंवलो आनी आपल्या तोंडान तांकां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद दिवपाक सगळ्या इस्रायलितांचे सोबेचेर आपले हात वयर काडले, कित्याक ताचें नांव घेवपाचो फकत ताकाच अधिकार आसलो. सर्वेस्परा भोववर्त्या देवाचो आशिर्वाद घेवंक तांणी सगळ्यांनी आपआपली मान बागयली. विणवण्यो. आतां सगळ्या सर्वांच्या देवाक वाखाणात. तो सगळे कडेन व्हड व्हड वस्तू कोत्ता. जल्मा थावन तो आमचे दीस वयर काडटा आनी आपले काकुती प्रमाणे आमचे थंय वागता. तो आमकां खुशाल काळजां दिवन आनी आदल्या काळार केल्लें तशें
ह्या आमच्याय काळार इस्रायलांत शांती वसोशी करूं. ताची दया विस्वाशीपणां आमचे सवें तोगूं आनी आमच्या दिसांनी तो आमचें तारण करूं. आंकड्यांची वपार. हांव विटेतां तसले 2 देस आसात आनी तिसऱ्याक एक देस म्हणूंकूच फावना. ते म्हणल्यार सियेरा दोंगरावेले लोक, फिलिस्तेवकार आनी शेकेमांत रावपी मूर्ख लोक. आतापणी. सिराक एलियाजाराच्या पुतान जेजून जाणवायेन आनी गिन्यानान ह्या पुस्तकार बरयलां. ताणें आपल्या काळजांतले जाणवायेचो पावस हांगा वतयला. हे शिकवणेचेर आपलें चिंत दिवंक आपलो वेळ दिता ताचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. आनी जो कोण ही शिकवण आपल्या काळजांत दवरता तो शाणो जातलो. ताच्या पोरमोणें जियेता तो कसल्याय वेळार मजबूत जातलो, कित्याक तो सर्वेस्पराच्या उजवाडान चलतलो. देवाचें उतर हें.